बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाळ बाबीनो, आईच्या या त्या दिसा आज आमी खुर्साच्या जैताची परब आचरण करता. तशेंच मरयेची सोवी दूख आमी नियाळटा. आयच्या दिसा सुमयाक मान करूंक आमी आयतीं जावया. सुमी आमचे खातीर जीव दिल्लो, रगत वारयल्लो ह्या सक्रामेंतांत तो जार जाता. दिंबी घालया आनी ताका मान करन ताच्या मोगाक मान करून गावया आमी गीत म्हज्या देवा तूं सर बरो. पान संको 151 गीत K8 दैवी गायना बुकान. मोच्या देवा तूं सर बरो, रसनार मोजो धनी करो. सगळ्या काळजान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. रक्ता तुझ्या मासा म्हाका पोसताय व्हडा मोगा. मोजे खातीर खुर्सार मेलो सर्गादायचे म्हाका केलो. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. मोगार देवा तुज्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. रक्ता घाम कोळद्या मारे काट्या मुकून खुर्सा भार. भुकते घाई रक्ता जरी देखता जायना अनुपकारी. मोगाक देवा मोगार देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. मोगार देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. काळीज मोजे तुका दिता. काळीज मोजे तुका दिता. गडीभोर सुमयाक आमी मान करता आसतना सुमयाचो मोग आमी नियाळया. त्या खुर्साचेर सुमयान आमचे खातीर जीव दिल्लो, रगत वारयलें.
रोमाकाराच्या पत्रांत वस्वर 5:8 ओळ देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. पूण आमी पातकी आसल्यान तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. हें उतर आज आमचें करून घेवया ह्या घडये. बोव पुरबायचें उतर देवाच्या मोगा विशयंत आमकां सांगता, खळीत करता. हें उतर आमचें जावं आज सुमयाचो मोग आमकां खळीत जावं. कितलो सुमी आमचो मोग करता. आमी पातकी बरे खोटे भाग्यवंत म्हणून सुमी आमकां लेखिना. ताच्या मोगात हांव तो आमकां मेकळी करिना. आमचे दोनी हात आमी वयर बारया सुमया मुखार. ह्या सक्रामेंतान नदर आसचो तो सुमी, आमचो विशेष मोग करता तो सुमी. आनी हें उतर आमचें करया म्हजे प्राण म्हणा. पूण आमी पातकी आसल्यान तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें ताणें दाखोवन दिलें. पूण हांव पातकी आसलो तेन्ना क्रिस्त म्हजे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो म्हजो मोग करता तें दाखोवन दिलें. पूण आमी पातकी आसल्यान तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. सुमयाचो मोग आमी नियाळतना आज आमी अर्गां दिता. जल्मा दिवसाच्या रणकरचर्येक भाव भयणी खातीर आमचे थंय सुमयान केल्ल्या रिया उपकारां खातीर ताणें दाखयल्ल्या मोगा खातीर तशा काकुळटी खातीर प्रतीक तरान आज आमी अर्गां दिता. जल्मा दिवसाच्या रणकरच्यो एल्डन क्रिस्टोफर डिसोजा मँगलोर, लीना पिंटो मुंबई, कुर्ला फ्लेवी मिरांदा वसाय, एलन मॅन्युअल डिसोजा तिलाक नगर, तेरेजा लोबो मागुंडी, जेसन वसाय. अर्गां दिवंक आमकां हांगासर मिसारला विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, आविन फुर्टाडो टोंबिवली. जेजूच्या काकुळटी खातीर ताच्या मनाक अर्गां दिता. लॅन्सन आनी एनेट डिमेल्लो पांगला, मार्ता डिसोजा मुंबई, केनेथ मिरांदा पक्षिगेरे, पॉल एमिल्डा मार्टिस मणिपाल. ह्या भाव भयणी सुमे मेळोवन आमकां हे सुमयान केल्ल्या उपकारान ताच्या मोगाक अर्गां दिवन आमी गावया. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव मोग करतां जेजू. ग्लोरी हालेलुया. ताळयो पेटोवन संतोशान आमी देवाक स्तुती करया. अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. हांव मोग करतां, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू म्हज्या काळजा. हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू काळजा. ग्लोरी हालेलुया. ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया म्हज्या काळजा. ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया काळजा. ग्लोरी हालेलुया. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, moja kaza. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, kaza. Hallelujah, 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 hallelujah.
तरी देवा करगा असो मोग वर्तो सांस आमचे कदे जीव दिलो रगत वारेलो वर्षाचे रमकान जैत सोन दिलो समीर या सक्रमेंटान आमचे कदे रजारास त्यास मगान कृपेन आमकां मरता. We praise you, Lord. We thank you, we glorify you, we adore you, we worship you. Blessed be your name. तुझे नाव सदैव साम, तुझे नाव वर्षिले साम. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. मगाळ बाबीनो आज आमी मरयेची सवी दूख नियाळटाव. ती जावन आसा मरी जेजूची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेता. ही दूख जेजून कुर्सार मोरोन एका शिपायान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केल्लें उपरांत आरिमातेयस जुजे आनी हेरांनी कुर्सा वयली जेजूची कूड देंवोवन मरयेच्या उस्क्यार दिली. तेदना पर्यंत ही जाल्लीं घडितां ही दूख आटापता. आनी ह्या विशयांत सांत बर्नाडा विशयान तुमी आयकलां. मरियाळ भक्त तो म्हणटा जेजूचें काळीज सदांच मरयेच्या काळजांतच आसलें. जेजूचें कडवळ भाल्यान उक्तें करतना मरयेच्या काळजांत हावन ती पाशार जाली. अशें जेजून आपल्या कुडीन सोंसिल्ले कश्ट मरी आपल्या जिवांत आनी मोतींत भोगता. जेजूचे कश्ट मोरी तिचेच कश्ट करून घेता. मगाळ भावना आनी भयणीनो, मरयेन जेजूची निर्जीव कूड तिच्या उस्क्यार घेवचें म्हळ्यार ही दूख आमी नियाळतना आमी समजूं जाय हें पवित्र पुस्तकांत ना. पूण संप्रदाया प्रमाणे कुर्साची वाट आमी करतना आमकां एक तेसांव 13वें तेसांव आमी नियाळटा. जेजू वा मरी जेजूची निर्जीव कूड तिच्या उस्क्यार घेता म्हणून आमी जाणा. मरयेन जेजूक कशें जल्म हाडली, ल्हान व्हड केलें. ल्हान आसतना ल्हान बाळशाक तिणें वेंगेन घेतिल्लें आनी ताका ऊब दिवन वागयलें, ल्हान व्हड केल्लें. पूण आतां ही निर्जीव कूड जेजूची कुर्सा वयली थंड जाल्ली, शेळेल्ली, रक्तान बुडिल्ली, उस्वास नातिल्ली, निमाणे पोवटी ती आपल्या उस्क्यार घेता. ल्हान आसतना जेजू तिणें ताच्या कुडीचो मोग केल्लो आनी आतांय ती ताच्या कुडीचो मोग करता. निर्जीव जाल्यारय ताच्या कुडीक ती मान दिता. आनी आमी जाणा तिच्या पुतान सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपल्या जिवाचो सॅक्रिफायस केलो आनी तें फेस्त आमी आज आचरण करता. कुर्साच्या जैताची परब. आनी तिणें कितें केलें, मरयेन त्या देवाच्या पुता खातीर तिची कूड तिणें भेटोवन दिली, सॅक्रिफायस केलो तिच्या कुडीचो. आनी आमी जाणा तिच्या पुतान कश्ट दग्ध सोंसले. जेजून जायते कश्ट दग्ध कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो. तशेंच मरयेन आमी जाणा तिणें सर्वांची दूख ताणें कश्ट दग्ध सोंसतना ती दूख तिणें सोंसुची पडली. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज जेजूची निर्जीव कूड मरी तिच्या उस्क्यार घेता म्हणून ही दूख आमी नियाळतना आमी मागया आज विशेश देण्या खातीर. मरये थंय दिसून येता एक विशेश पवित्र आत्म्याचें देणें. आनी ह्या वेळार ही दूख वा ती मरी जेजूची कूड उस्क्यार घेता आसतना तिका समजोनी म्हणलें देणें. दी अंडरस्टँडींग ऑफ दी होली स्पिरीट. कितें ती समजली? ती समजता ही त्याची कूड आपल्या उस्क्यार घेता आसतना निर्जीव ती स्वास नातिल्ली, पूण ही कूड तशीच उरना. पूण ही कूड बदलता. म्हणजे शी परसिव्स दी कमिंग रेजरेक्शन. ही कूड जिवंत जाता म्हणून. देखून मगाळ भावा आनी भयणी, एक घडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज आमी त्या भावार्थांत आसां. आमची कूड अशीच उरना. मगार एक दीस ती बदलता.
आनी समजून आमकां पवित्र आत्म्यान दिवंक जाय तें देणें आमी मागी जाय मागया आमी. आज जायते कश्ट आनी तत्वार आमचे आसात. कितलेशीं जाणां आज कश्ट जोसून आसात. ह्या कोरोना म्हणल्यार खरगाच्या ह्या वेळार कुडीन मोतीन आत्म्यान सयत कश्टांची प्रत्येक तरान कुडीचे कश्ट. आमचीच भाव भयणी आसात आस्पत्रांनी घरांनी सवार कुडीचे कश्ट वा दंडवोन कश्टां वयर कश्ट तांकां येवन आसात. एका फाटल्यान एक कश्ट सगळे आज आमी सुमयाक दिवया. सुमी आमकां तें देणें फावो करूं समजोनी म्हणलें देणें आनी विशेश जावन आमी मागया आज खंयच्या आवयांनी तांच्या भुरग्यांक होगडायल्यांत. खंयची आवय बापय तांच्या भुरग्यांचें मरण पळोवंक तांकां नाका. भुरग्यांनी मरच्या आदीं तांणी मर जाय म्हणून तीं आशेतात. पूण सबार पोवटी भुरगीं अचानक वा अवचित रितीन आनी ह्या कश्टांच्या काळार आज कोरोना म्हणल्यार खरगाच्या वेळा काळार कितलींशीं तरणाटीं भुरगीं युवा आसतना सरल्लीं आसात. आनी आज तीं आवय बापय रडतात दुखां आंगळून आसात. आज ह्या खरगा निमती वा विविध कारणाक लागून आज सारकें मोरणाची रीत सयत करूंक जावना. जायत्या जाणांक एक सारकें मोरणी मेळोवना वा सारक्या रितीन तांकां निकेपूंकय जावना. आनी ह्या कारणा खातीर आज कश्टांची कितलीं जाणां आसात. मगाळ भावना आनी भयणीनो आमी दोळे धांपया आनी मागया. आज कुडीचो जायत्या कुडींक आमी गौरवी दिनातले आमी पळयता. जांबरो आमच्याच कुडीक हेरांच्या कुडींक आज कुडीचो वा आमच्या वा हेरांच्या कुडीचो देसवाट जाता. मान गौरव दिनासतना अत्याचार करण वा खंयच्याय शोशणाक लागून अत्याचार बलात्कार गौरव दिनासतना जियोवची कितलीं भाव भयणी आसात. मागया सगळ्यां खातीर समजोनी म्हणलें देणें सुमी आमकां आनी सुमेस्तांक लाभो म्हणून आमी कितें करता तें सगळें समजोन करच्याक सुमी आमकां कृपा दिवं. आमकां आमी बेडीत आसतना आज हें तर आमी गावया. सोर आमची तेसवा मागणी सुमी आमकां हाडया. सुमी आमकां आशिर्वादीत करूं. गावया आमी गीत I33 पांचंको 126. कश्टतलेनो मुझे सरशिया सुमयान आमकां सांगलां. वजन ववेतलेनो मुझे सरशिया हांव तुमकां विशेव दिता हांव तुमकां बुजवण दिता. मागया आमी आमचे खातीर सोर तेसवा आमी भेटोवन प्रत्येक तरान आज मागता. तेसवा भेटोवन सेलीन डिसोजा बऱ्या भलायके खातीर शक्तीनगर लॉरेन्स सिल्डान उर्वा रोशन डिसोजा थोडांबिल कार्मिन आनी आयरीन बरे भलायकी आनी प्रॉस्पेरिटी मिरा रोड जेनेवी डिसिल्वा विगन डिसिल्वा चेन फुटाडो बोरिवली ह्या भावभयणी सवय आमची कुटुंबाची तेसवा कोणी आमचे कडेन मागणें विचारलां तांकां समर्पण करून मागया. कश्ट दिलो येया. कश्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो. वजन वयतल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां बुजवण दितलो. कश्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो. वजन वयतल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां बुजवण दितलो. तुमच्या कांदार घेया खालती बोळी तुमी जाया. मोजे लागचे तुमी शिका मेळटलें समाधान तुमकां. जो तुमच्या कांदार घेया खालती बोळी तुमी जाया. मोजे लागचे तुमी शिका मेळटलें समाधान तुमकां.
कष्ट तेल्यानो तुम्ही मुझे सरशियेया हांव तुमकां विशेव दितलो वसन वयतेल्यानो मुझे सरशियेया हांव तुमकां बुजवून दितलो हय सुमी आमकां बुजयता सुमी आमकां विशेव दिता सुमी आमकां बरी करता गूण करता तसो सुमी आमकां ताचे कृपेन भरता ती समजून म्हणलें देणें दिता मागीर आमी सुमया कडेन आशे येवन थान येवन भावार्थान आनी बरवशान ताका उलो मारया हांव सो संवसाराचो उजवाड मोजे तैना पातका काळो संवसाराचेर जाला जैतेवो जीवन जेजू तुमचो सोडवंदा पातकाक तुमी पाठ करा नवी रचना तुमी जाया समाधानेची हातेरा संसारान तुमी जाया कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशियेया हांव तुमकां विशेव दितलो वजन वयतेल्यानो मुझे सरशियेया हांव तुमकां बुजवून दितलो मगाळ भवानो भयणो आमी आमकां स्पिडीत आसतना आमची गरजो आमची मागणी आमच्या मोगाळ भाव भयणीं प्रती इतरांक कश्ट दिल्यांक आज दुखांत खंतींत बेजारायंत आसलेल्यांक सुमयाची कृपा विशयी सावन ते समजोनी दी अंडरस्टँडिंग ऑफ दी होली स्पिरीट ते देणे आमी मागता आसतना भेटोवन दिवया सरलेल्या सुमेस्त भाव भयणींक पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर आमी मागया मागणें विचारलां शांती नोरोना कुवैट सिल्विया डी कोस्टा कुवैट मरीना पिंटो इस्रायल लीना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलोर तियारा पिंटो डॉल्फी मिरांदा आनी कुटाम पक्षिकेरे आनी आमी मागता देवा दिन जाल्यार एक भाव भयणी खातीर विक्टर मेंडोन्सा उद्यावर वलेरियन सिक्वेरा चेंबूर मैना सोडास सेलिन नोरोना मुंबई मार्टिन डिक्रूज चेन्नई सिप्रियन सुवारिस उद्यावर पेट्रीसू बैट and Jonah Rodriguez Umsur, Richard D'Souza USA, Bonaventure आणि Pauline Rodriguez Umsur, Albert आणि Dennis Rodriguez Umsur, Cyril आणि Ronald Rodriguez Umsur, Agnes आणि Valerian Sequeira Umsur, Frederick Lobo Umsur, Frederick D'Souza Goregaon, Ignatius Louis Paducone, Christine D'Souza Todambil, Josephine आणि Victor Mendonça Udyawar, James Furtado Bolar, Jerome D'Souza Bachpe, Dorothy Barbosa, Murbidri, Alex D'Souza, Valencia, कुटुंबानंतर बसोत मागणें विचारता हरीश फर्नांडीस बेंगलोर ह्या सुमेस भाव भयणी सुवें आमच्याय कुटुंबानंतर बसोत आमी मागया दुकान कंदीन आशिल्ल्यांक सुमी बुसवून दी सुमी आशिर्वादीत करूं ताच्या कृपे देण्यानी बरो म्हणून आमी मागया आमचे दोनी हात उबारया भोळे दारार उबो आसा काळजादारार तुझ्या बोडयता चिनयेन तुझ्या येम काशेता जागो दिल्यार तुवें म्हाका तुजे सवे जेवतलो सुख दुखान भागी जातलो तुजे सवे जेवतलो सर्गार मुझे संगी बसतलो कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशियेया हांव तुमकां विशेव दितलो वजन वयतेल्यानो मुझे सरशियेया हांव तुमकां बुजवून दितलो कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशियेया हांव तुमकां विशेव दितलो वजन वयतेल्यानो मुझे सरशियेया हांव तुमकां बुजवून दितलो हांव
बुसवंदितलो हांव तुमकां बुसवंदितलो हालेलुया 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 दोन्ही हात बाऱ्या स्तुती करया सुम्या सविशेव आमकां मेळो उत्सवान मेळो सोर वायटली सुम्या इडेश्रेंतली बांदपास बंदडेन हरी एक तरांच्या सुम्या तत्वार सगळ्या आशीर्वादीत कर आमचे कुटुंब आमच्या मोगाच्या संघ आमी भेटेलास मागता आमचे कुटुंब आमचे जागे हरी एक दसवा हरी एक आमचे रीन सुम्या बारीक जावं कोर्टाची केस आनी सगळी सुम्या तूं आशीर्वादीत कर bless us heal us deliver us sanctify us Lord hallelujah 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 तू किसी भी ने सोते इस समय करियाम देवा मुझा कुमके किए देवा मका तुम करुम तुर्तुक महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन असोवी दुःख आमी नियाळून साव मोरी जेजूची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेता आमी एक आमचे बापा सात नामान बरे म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगता श्रेयम तो तुम सुदेम सुदेम फॉल तुजे कुस्चे जेसू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगता श्रेयम तो तुम सुदेम सुदेम फॉल तुजे कुस्चे जेसू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगता श्रेयम तो तुम सुदेम सुदेम फॉल तुजे कुस्चे जेसू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगता श्रेयम तो तुम सुदेम सुदेम फॉल तुजे कुस्चे जेसू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगता श्रेयम तो तुम सुदेम सुदेम फॉल तुजे कुस्चे जेसू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगता श्रेयम तो तुम सुदेम सुदेम फॉल तुजे कुस्चे जेसू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगता श्रेयम तो तुम सुदेम सुदेम फॉल तुजे कुस्चे जेसू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापा कनी पिता कनी पवित्र आत्म्याक तशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन संगता मेमन्या सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजांत उर्सार मेल्ल्या जेजूचे भोव दुखेस्त माये आमा पसोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसोन्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया हे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या आवयचें काळी तुज्या कश्टां आनी मरणा वरवीं पापसलें तेच्या सात दुखींचो नियाळ करच्या आमकां तुझ्या कश्टांच्या पुण्या आनी वितचे विनवते वरवीं आमच्या जिविताच्या कश्टांवर आनी आदार दी हे दुखेस्ती माये कश्ट दिल्या तुझ्या भुरग्यांक पाव आमचे खातीर बापा लागीं माग तुझ्या पुता लागीं विनाती कर आनी पवित्र आत्म्याची बसवण प्रत्येक तरान समजणेचें देणे आमकां दी शिकी हे संवसारी पयन सुमतस सरगार तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर बापाक निरंतर दिन वासूंक आमा सुमेस्तांक फावो कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन तकली बगावन सुम्याचे आशीर्वाद आमी जोन घेवया
प्रवेश गीत आमी काडया सोम्याक दिन वाचुया देवस्तुतीची गितां ह्या बुकांत हांव गीत संको ये 50 पानसंको 42 पेज 42 ये 56. सर्वेस पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा ठाकूरदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमून सुखदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उत्तर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या जिनिताचेर बांदूंक आमी जमल्या प्रेरीत जावं तुजे थांव शिक्षाक आत्मीक लिसांव मागता तुझे वेसा प्रेरीत जावं तुजे थांव शिक्षाक आत्मीक लिसांव मागता तुझे वेसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तदय मुगाळ भावना आणि बहिणीनो, आज आमी पवित्र कुर्साचे जैत हे फेस्त आचरण करता. भोव पुर्ब्याचें फेस्त पवित्र सभा आमकां दिता, कित्याक कुर्साचेर सुमयान जैत जोडलां, पातकाचेर मोर्नाचेर सैतानाचेर हर एका संगतीचेर तेंच जैत ताणें आमकां दिलां. आज सुम्या सुवे आमी जियेत आसतना आमचे कुरीस मोगान घेवन सुम्या सुवे तें भेटोवन आमी बेसांवांचे करियेत. एकडी बोर आमचे दोळे आमी दंपया. ह्या बलिदानांत ती कृपा आमी मागया. आमचे खुरीस आमचे कश्ट जैताचे जावन बदलूंक सुमी आमकां आज विशेष कृपेन बरोवंक. सबार पोटी आमी मनशा सैंबाची अस्कत जाल्ले निमती खुरीस कश्ट मेळटना आमी पुरपुरतांव सुरसुरतांव आनी जायते पोटी आमच्या कुर्सातावन सुखारी आमी मारतांव. आनी ह्या खातीर सुमेस आमच्या पातकां खातीर सुम्याचें बोक्साने काकुळट आमी मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोक्साने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमया काकुळट कर. सुमया काकुळट कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. आमचे खातीर विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमया काकुळट कर. सुमया काकुळट कर. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक उसगी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सगळींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट कर. तू बापाच्या भुजव्याक बसला. आमचे मागणे मारून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया.
माऊनपणी आमचे कष्ट आमचे कुरीस तत्वार सक्कळ आज सुमयाक ह्या घडी आमी भेटोवन दिवया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीत हांव उबारसो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हीनपण बोगचे मनगणी जानवायेन आनी मोगान तुवें तारायलें. हो गूट वळखोन तुजो अपरिमीत मोग आमी वाखणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताचे संगता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरांत थावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो भोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेर गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मयशे विरोध उलोवंक लागलीं. म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? आरण्यांत मरोंक? हांगा खाण ना, उदक ना, आमकां दोशी करिनासलेल्या ह्या खाणाचो आमकां कांठाळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मयशेशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परान तुजे विरोध उलोवन पातक केलें. ह्या सर्पांक आमच्या मदले काडचे खातीर सर्वेस्पर लागीं विनंती कर. देखून मयशेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मयशेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. देखून मयशेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. आयक म्हजे परचे, म्हजी शिकवण चीत दिवन आयक. हांव कितें सांगता ताका कान दी. ओपारींनी म्हजें तोंड हांव उगडटां. पुर्विले घोट आतां तुमकां उगडापें करता. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. तांचे मदें संहार जाताना देवाक ती सोदूंक पडली. बोगसणें मागोन ताचें दर्शन जोडूंक ती आशेतली. सर्वेस्परस आमचें खडाप अत्युन्नत देवूच आमचें तारण अशें म्हण उगडासाक हाडटली. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. पूण तांचें उलोवणें जालें तोंडा पुरतें. तांची उतरां फकत जिबेचो साप. काळजांत तावन तांणी तसो मोग केलो ना. ताजे लागीं केल्ल्या कराराक ती विस्वासी रावली नात. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. तरी आपले व्हडे काकुतीन तांचें पातक ताणें बक्षिलें आनी तांची देसवाट ताणें केली ना. आपलो क्रोध तांचेर सडानाशे ताचो राग ताणें परतून परतून दामून धरलो. देवान कितें केलां तें केदींकच विसरनाये. उद्गार उबे रावात. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुआं फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून निकोदेमाक सांगलें, सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा पुतू शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोइजेन आरण्यांत सर्पाक उबारिल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तो वळू ताका सतमानलेल्या हर एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की
ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमानलेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बागार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बागार ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज पवित्र कुर्साचें जैत ही परब आमी आचरण करतना पवित्र सभा कुर्साक महत्व दिता. देखून हें फेस्त आसा केलां आनी आमकां मेळचो संदेश आज भोव अपुरबायेचो जावन आसा. फावस्तिना विशयन तुमी आयकलां. दैवीक काकुळतीचें भक्तीपोन नोवेन देवान जेजून तिका उगडापें केल्लें आनी एक पावटी जेजून तिका कळीत केलें खंय, जर आंच बडवे आज आमचेर मोसोर करूंक शकते. मोसोर एनवी ते मोसोर करनात, कित्याक तांकां कूड ना, दे आर स्पिरिट्स. सो मोसोर करूंक शकते जाल्यार दोन संगतीचेर मोसोर करता खंय. एक एवखरिस्त जे आमी आज बेडयता आनी सेवता. कितें व्हडलें भाग आमकां हर एका दिसा एक एवखरिस्त. दुसरें तिका कळीत केलें खंय, कश्ट जे कुरीस आनी कश्ट आमकां सोसूंक आसात, ही कूड आसता मुसर मात्र मागीर ना. सो एक एवखरिस्त आनी कश्ट. देखून आज कश्टांचो वा कुर्साचो महत्व कितें, कोरिंथीयांच्या पहिल्या पत्रांत वचवर 1:18 ओळो तुमी वाचा बायबलांत. सान पावलो कोरिंथीयांक बरोवन सांगता, नासाच्या वाटेर आशिल्ल्यांक कुरीस एक पिशेपण, पूण कोण बाचावेच्या वाटेन चलतात तांकां कुरीस देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. देवान सामर्थ पदवी दाखयली कुर्सा मुखांतर आनी तातूंच तो म्हणटा मुखार त्या पत्रांत वाचल्यार, क्रिस्त देवाची सकत आनी जानवाय. क्रायस्ट इज दी पावर ऑफ गॉड आनी विजडम ऑफ गॉड. क्रिस्त देवाची सकत आनी जानवाय. देखून कुरीस आमकां मोगाचो. कोणाचो कुरीस? जेजूचो कुरीस. आमी कुर्साक मान करता. आमचे जिवितांत आमी कालय करता तर पयलें आमी बापाचें नांव वा काडटा वा बगेवन कुर्साचे कुरवेन आनी पुराका निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले. हर एक जे कितें आमी करच्या पयलें, खावच्या पयलें वा वेच्या पयनाक वेच्या पयलें आमी कुरीस कडेन जावन कुर्साक मान करता, कुर्साचो गुर्त काडटा. जेजूचो कुरीस आमकां मोगाचो. आनी सुमयांनी आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, पयल्या वाचपांत परमेश्वरान गणना ग्रंथान कितें सुमयान कळीत केल्लें, तेंच उपरांत जारी जालें जेजू थंय. सुमयान तो कुरीस मोगान वेंगलो खुशेन आनी त्या कुर्सा मुखार जैत सोन दिलें. पातकातावन मोरनातावन सैतनाकी ताणें पाडाव केलो. देखून कुर्साच्या जैताची परब आज सुमयान मोगान वेंगलो. आज तूं आनी हांव कुरीस कशें घेता. 12 जाणां कुर्सांत हांव सुखारी मारचें आसा. कश्ट नाका, वावरत मात्र पुरो. मस्त जाणां अशें शिकयतात, फेथ 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 एलोन नो. बावर्थ आनी कश्ट सांगात हांवेता म्हूण सान पावल बरयता फिलिपिकारांचें पयलें पत्र वचवर 20 आनी 9. जेजू क्रिस्ताचेर बावर्थ दवरूंक मात्र न्हय, पूण ताचे पासत कश्ट सोंसचें देणें देवानी आमकां दिलां. देखून कश्टांत आमी भियेनाय. वय आमी मनशां भियेता वा आमी निराश जाता जावं पुरो, पूण कुरपा आमी सोदया. कुर्सा म्हळ्यार आमी ह्या जेजूच्या कुर्साक आज आमी मान करता, मोग करता. तर खंडीत आमच्या कश्टांत आमी सुखारी मारिनाय. मगर आमचे कश्ट आमी सुमया सुवें भेटोवन ते बेसांवांचे जावन बदली जाय. जैताचे फुडा सुवर्या कुरीस कुर्सा विने जेजूचो पटलाव करूंक जायना. जेजून म्हणलें, कोणीय म्हजो पटलाव करूंक कुशी व्हरता तर घे तुजो कुरीस तुज्या खांदार, ये म्हज्या फाटल्यान. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज कुर्साच्या जैताची परब आमी आचरण करता आसतना कुर्सार जोड दिल्ली ती सोडवणेची कृपा आमकांय लाभो म्हणून
आमी मागतना आमचे कुरीस आनी कश्ट सुम्या सुम्या आमी मिटोवया त्या सोडवणेच्या कामांत आमी भागीदारां जावच्याक आनी ती बरी माय जेजूच्या कश्टांत कुर्सांत आमी साथ दुखी नियाळ नसाव संपूर्ण तरान वांटेली जाल्ली आमचे खातीर विनाती करूं आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी घे मागता तुझे लागीं पातकिनी बागी घे मागता तुझे लागीं पातकिनी बागी. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्का पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकाचें बक्षाने जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हड्या पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवून खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांत तावन मरण उपजल्लें रुखांत तावन जिवीत उपजोवचें. रुखा वरवीं देवसार जैते वोन जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवसन. देखून खुर्सार जैते वोन जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा क्रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडवणी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें
हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सौंड आनी सर्वची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची गुणरग सवतेले आमी सुमयस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या आमालगड्यांचो आमी उडास करता. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडे वरवीं सरलेल्या समेस्तांचो आमी उडास करता. सर्गींचे बापा, तांकां तुजे इश्टागाती मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत सुसेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांडमेंट्स ह्या स्विटीचे मारतेर आनी त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा, सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आज सुमेतान विशेष कृपा आमच्या कश्टांत कुर्सा खातीर आमी मागता आसतना मोगान ते वेंगूंक इकडीभर आमचे दोळे आमी दांपया. आमची तेसवां मागणी आनी जे कितें आमकां सुमेतान ताच्या मोगातान कुर्सातान पयस करता तें सगळें सुमयाक भेटोवन तांतलें सुमे आमकां निवारू म्हणून आमी विशेष तरान मागया. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सदा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां तळ्ळें बुडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुण्या जिवितां सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुरवशान तृप्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय, पिडेशडेंतली आमकां गूण कर, सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्यार ह्या महाखरगांतली आमकां राख सांबाळ आनी निवार सुम्या आनी सर आकां दाखलासांतली आमकां वाटय. कित्याक राजवड ही पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भाव बहिणीनो, पळयास तुमी जेजू क्रिस्त कुर्साचेर आपणाकच बलिदान भेटोवन आमकां जैत जोड दिल्लो. आमच्या कश्टान कुर्सान आमकां कृपा दिवन जैत जोड दिवचो. देवाची शेळी संवसाराच्यानी आमचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्यात तुमचें म्हाका पावना देवरांस म्हाका ऐके भलायकी मेळटली. गिसंको E11 पांचंको 200 पेज 200 E11. जेजू स्वादिक मोगा, जेजू सर्व सुंदरा, जेजू देव कुंवरा, अर्गा तुका. जेजू स्वादिक मोगा, जेजू सर्व सुंदरा, जेजू देव कुंवरा, अर्गा तुका. कुर्सार मोरून तूं बापाक खाल जालोय, पुष्टी म्हाका करूंक उंड्यांतली प्लोय. तुका सगलोस बापाक अर्पिलोय. जेजू स्वादिक मोगा, जेजू सर्व सुंदरा, जेजू देव कुंवरा, अर्गा तुका. हत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेसू, मोगळा जेजू, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हण हांव पातयेता. करो सजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर्व वस्तू प्रास हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेसू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें केदिकच हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. योगलासा जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सुमयान जेसू क्रिस्ता कुर्सारूम कळतना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या दैवीक जिवन आमकां भरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या संगत आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता. जेजू चोची येताय राजवड चलयताय सासनाच्या सासनार. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको J25 पांचंको 270 आनी 4 पेज 274 J25. जय तुका सोडवोंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सोडवोंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तूं जावन आसाय मोगानी स्वातंत्र्याचे प्रकाश दासर मनशाचे सदा वारसो तेल्याचे. जय तुका सोडवोंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सोडवोंदारा, जय तुका
जेजूच्या